ताळयांचो आयतार जराल प्रस्तावन आज तावन आमी भाग्यवंत हप्तो आरंभ करता. लितुर्जीक वर्सांत हो एक महत्वाचो हप्तो. आमी हांगासर जेजून 2000 वर्सां आदीं केल्ल्या घडिताचो उगडास करता. ह्या आयताराक दोन नांवां आसात, ताळयांचो आयतार आनी कश्टांचो आयतार. हें आयच्या देवस्तुतेंत स्पश्ट जाता. आयच्या देवस्तुतेच्या पयल्या भागांत आमी जेजून लोकांच्या जैकारा मदें जेरुसलेमांत प्रवेश करचें पळयता. हो पुरशांव लाजर, मरी आनी मार्ता वस्ती करून आसल्या बेतनी म्हणल्या हळ्ळेतावन आरंभ जालो आनी जेरुसलेमाच्या मंदिरांत संपलो. दुसऱ्या भागांत इगर्जे भितर आमी जेजूच्या कश्टा मरणाचो उगडास करता. आयच्या वाचपांत हें आमी आयकता, नियाळता आनी लितुर्जींत संभ्रमता. देखून आमचो पुरशांव इगर्जेंत आखीर जाता, संकेत जेरुसलेम देवळाचो. देखून कोणेय हो पुरशांव एक मनोरंजन म्हूण चिंतचें न्हय. जेजू आमचे संगी आसा आनी तो आमच्या कुटुंबाचो राय म्हणलें समजया आनी ह्या रितींत आमी भक्तीपणी भाग घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. इजाया प्रवादी जेजू येवच्या 700 वर्सां आदीं जियेल्लो. जेजूच्या कश्टा विशांत सविस्तार आपूण खुद हजर आसल्या बरी बरयता. आयच्या वाचपांत कशें जेजू आपल्या बापाक खाल जावन कश्ट स्विकार करता आनी आपल्या बापाचेर संपूर्ण विस्वास दवरून आपलें मिसांव शेवटाक पायता म्हणलें स्पश्ट करता. तें आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजूच्या खालतेपणा विशांत उगडापय करता. जेजू देव जावन आसलो पूण मनीस जावन मनशां मदें जियेता. तो देव जावन मरूंक नजो आसलें पूण मनशा कुळाक साल्वार करूंक तो कुर्सा मरण आपणायता. तर सदां देवाक विधेय जावन चलूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत मार्क आयच्या सुवार्थेंत जेजूच्या कश्टा मरणाची सविस्तार चरित्रां आमच्या मुखार दवरता आनी जेजून मनशा कुळा पासत केल्ल्या साक्रिफिसाची आनी देवाच्या कुशेक ताणें दाखयल्या विधेयपणाचें स्पश्टीकरण दिता. तर आमच्या कश्टांत स्वस्तिकाय सांबाळूंक बुजावण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, तुज्या अपरमीत काकुळतेचे आनी बोगसाण्याचे मिसांव ह्या संवसारांत मुंदरूंक जबाबदारी स्विकार केल्ल्या आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक मणयाऱ्यांक पाव. तांच्या मिसांवान तुजी दयाळाय आनी काकूळ तुज्या परजेक धाराळ भोगूंक दिवंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, ह्या संवसारांत अधिकार आनी हुद्दो सांबाळतल्यांक बरी समजणी दी. ताणें तांचो अधिकार हुद्दो न्यायनिती खाल योग्य रितीन सांबाळून समाजेंत बरी वेवस्था आनी सुदारण करूंक ताणें निस्वार्थीपणी वावरिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, पिडे वरवीं, दुबळिकाये वरवीं, विविध कश्टां समस्या वरवीं कश्टा दुखांत आसलेल्यांक तुजी बुजावण लाभय. ताणें तांच्या कश्टा दुखांत तुज्या दयाळेचो अनुभव करूंक भोगूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या युवजणांक तुज्या शेगुणांनी नेटय. संवसाराच्या बुलवण्यांक बुलून जिवीत विबाड करिनासतना तुज्या पुताच्या आदर्शांचेर जिवीत बांदून हाडूंक अशें जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, आमचेर तुजी काकूळ दाखय. आमच्यो वायट संवयो पयस करूंक आमचो स्वार्थ, राग, मोसोर विसरून एकामेका थंय बोगसाण्याच्या स्पिरितान मोगान भाव बांदवपणान जिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम. जराल प्रस्तावन. पवित्र सभा आयच्यान पास्काचो पवित्र त्रिदूम आरंभ करता. भाग्यवंत हप्त्याचे ब्रेस्तार, शुक्रार आनी शनवार आदींतावनच महत्वाचे दीस. पवित्र सभेन आरंभातावनच पवित्र ब्रेस्तार सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो ब्रेस्तार म्हूण आनी त्या दिसा
जेजून कितें केलें आनी शिकयलें त्या विशा आमी नियाळूंक केलां. हे पास्काचें म्हणजे उतरावणेचें जेवण जुदेवांक भोव पवित्र जावन आसलें. जेजून हें जेवण आपल्या सिसा सांगाता आसा करून ताका एक नवो आनी संपूर्ण अर्थ दिलो. आयच्या ह्या संभ्रमा वेळार पवित्र सभा जेजून घडल्या 3 महान मेस्तेरांचो उगडास करता. जेजू सिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवच्या वरवीं परम पवित्र युक्रिस्ताचें स्थापन करता आनी तो ताच्या उगडासा करूंक आदेश दिता. युक्रिस्त संस्कडी करूंक याजकी संस्कार करता आनी आपोस्तलांचे पांय धुवच्या वरवीं एकामेकाचो मोग करूंक उलो दिता. तशेंच आज याजकी संस्करणेचो दीस जावन आसता. आमच्या फिरगस याजका पासून विशेष रितीन मागया आनी आयच्या ह्या संभ्रमांत क्रियाळ जावन भक्तीपणी वांटो घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप इस्रायल परजेच्या पास्काच्या जेवणाक संबंद जाल्ली नियमांची संक्षिप्त विवरण आमच्या मुखार दवरता. तर कशें देव इस्रायल परजेक फाराव्याच्या हातांतावन राखता आनी पास्क परब आमच्या भावार्थाची बुनियाद कशी जावंक पावता तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप सुरविल्ल्या पवित्र सभेन कशें युक्रिस्त संभ्रमतालें म्हणलें कळयता. त्या काळार इगर्ज्यो नातल्यो कोरिंतकार एकामेकाच्या घरांत जमो जाताले. जेजूनच सांगलीं उतरां, ही म्हजी कूड, हे म्हजें रगत म्हणून हो युक्रिस्त वांटून सेवताले. तर युक्रिस्ताचें महत्व विवर्सूंचें हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. बागेवान जुवांव जेजून कसो युक्रिस्त घडलो म्हणल्या विशीं तो विवरण दिना. बगर त्या राती जेजूच्या शिकवणेचो प्रधान विशय नवो उपदेश. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. ही शिकवण सर क्रिस्तांवांनी पाळूंक जाय म्हणलो बागेव जुवांवचो इरादो जावन आसलो. तर जेजूचो हो मोगाचो उपदेश पाळूंक प्रेरण दिवची. ही सुवार्ता आतां भक्तीपणी आयकुया. सिसांचे पांय धुवचे रीत. जेजून निमाण्या जेवणा वेळी उठून एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या सिसांचे 12 आपोस्तलांचे पांय धुले आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या वस्त्रांत ते पुसले. आनी आज सोमयाच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमांत प्रधान याजक फिरगस समुदायांतल्या नेमल्या थोड्यांचे पांय धुता. पांय धुवची एक अप्रूप करणी न्हय. पुर्विल्ल्या काळांतावन गुलाम तांच्या धनयांचे पांय धुताले, पूण ह्या रिवाजींत अस्कत आनी हल्क म्हूण आसलेल्यांनी वडिलांचे पदवेदारांचे ग्रेस्तांचे पांय धुवचे दिसता. पूण जेजून ही रिवाज बदलिली. खरोच देवपूत सोमी धनी आनी मेस्त्री तो जावन आसून ताणें ताच्या सिसांचे पांय धुले. आपणाक विक्रीत करूंक वेतल्या सुदासाचे सयत पांय धुले आनी अधिकार पदवेचो खरो अर्थ कितें जावन आसा म्हूण करणेन ताणें तांकां दाखयलें. तर मोग आनी सेवा जावन आसा क्रिस्तांवपणाची बुनियाद म्हूण समजुया आनी सांगाताच आमच्या भाव भयणीच्या मोगांत आनी सेवेंत आमचें जिवीत अर्थभरीत करया. आनी आतां ह्या रितींत भक्तीपणी वांटिली जावया. पवित्र साक्रामेंताचें आराधन. जेजू आपलें निमाणें जेवण सिसा सांगाता जेवल्या उपरांत गेत्सेमनी मळ्यांत आपल्या कश्टांच्या निमाणे घडी फुडें मागणें करूंक वेता. हाचो उगडास जावन पवित्र सभा कॉन्सेक्रार केलो पवित्र उंडो ताकाच म्हूण तयार केल्ल्या जाग्यार दवरतात. ताची रीत अशी आसतली. प्रसाद प्रार्थन म्हणटच वेदी मुखार उबो रावन याजक दुंपेलांत धूप घालता आनी दिमी घालून परम पवित्र संस्काराक 3 पावटी दुंपयता. उपरांत शेलो घालून हातांनी क्रिस्त प्रसादाचें पवित्र आयदन धरता आनी शेल्याच्या पालवांनी तें पांगुरता. मानान नेटयल्ले सुवातेर परम पवित्र संस्कार दवरच्या खातीर पुरशांव सुरू जाता. वाटेर गा तूं जिबे हें गीत परम संस्काराच्या मानाक गायतात. पुरशांव तयार केल्ल्या जाग्याक पावतच याजक पवित्र आयदन थंय दवरता आनी उपरांत पवित्र पेटूल धामतात. तर ह्या रितींत आतां आमी भक्तीपणी भाग घेवया. भावार्थ्यांची प्रार्थना.
पयलें पवित्र सभेपासून सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या याजकपणांत भागीदार जाल्ल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक खरे युकरिस्तीक सेवेन भर. पवित्र सभेक भावार्थान आनी मोगान चलोवन व्हरची जबाबदारी तुवेंच तांकां दिलाय, तर तांणी आपूण स्वाम्याची आनी स्वाम्याच्या हिंडाचे सेवक म्हणल्या खालतेपणाच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान आपणा ताबेनाच्या सर्वांची जतन करूंक तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळ बापा, सर मनीस तुजींच भुरगीं एकामेकाक भाव भयणी म्हणलें सत मनान दवरून समाजींत एकामेकाक मदें जात कात देशभास म्हणलो भेदभाव विसरून मोगान आनी एकवटान जिवंक साध्य कर. राष्ट्राच्या आडळतदारांनी न्यायनितीची आनी शांती समाधानाची समाज बांदून निस्वार्थीपणी वावरिशी तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें क्रिस्ती एकवटा पासून दयाळा बापा, क्रिस्तांवां मदें अशा विविध पंगडां मदें एकवट स्थापन कर. जेजू सांगली उतरां बापा ते समेस्त एक जावं. तुवें म्हाका धाडलो म्हूण संवसारान सत्मांचे पासून ते समेस्त एक जावन आसूं. ही उतरां कार्यान दाखोवन क्रिस्ती एकवटाक साक्ष दिशें सर क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. चवथें देव आपणे पासून विस्वासी बापा, पवित्र सभेचे मिसांव वाडा उर्बेन मुंदरसूंक बरी खबर प्रसारूंक याजकी आनी धार्मीक बेसांत आपलें जिवीत समर्पूंक तुजें आपोवणें साबारांनी संतोशान आनी दृढ मनान स्विकार करूंक मुखार सरूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आयच्या दिसा संभ्रमल्या तिनी मिस्तेरांचो अर्थ खरेपणी समजून युकरिस्ताक फावो तो मान, देव आपोवण्यांक आमचें उदार मोन आनी एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेन जीण सारूंक आमकां तुजो आदार लाभय. सांगाताच आमच्या फिरगजेंतल्या आनी संवसारांतल्या सर याजकांक तुज्या शुभाम आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर म्हूण मागता. जेजूच्या कश्टा मरणाचो सुक्रार. जराल प्रस्तावन. आज जेजूच्या कश्टा आनी मरणाचो दीस. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगच्या आदी हे सर सोसची गरज आसली न्हय. सोमयाचीं उतरां आज आमी हर एकल्यानी नियाळ करूंक जाय. एका रितीन पळयल्यार जेजूक आज दूख भोगना, कित्याक ताणें मरणाचेर जैत पेलां. तशें पळोवंक गेल्यार खंयचेय कस दूख शाश्वत न्हय, पूण जेजूचें महिमे भरीत कूड आमच्या पातकां वरवीं वळवळटा, कश्टता आनी दूख भोगता. सोमया जेजू क्रिस्तान इतलें भिरांकूळ कश्ट कित्याक सोंसले? बापाच्या कुशे प्रमाणें नव्या समाजाची मौल्यां विस्वास, दयामाया, काकुळट, सेवा, समर्पण पाळून अन्याय, अवमान, शोशण, अनभावार्थ ह्या संगती विरोध ताणें झूज मांडलें. देखून येया तर कालवारी दोंगरा मुळांत अस्कतकायेन पडून उठून हर एक दूख कश्ट सोंसून आमच्या पातकांनी ताचेर दिल्लो भारादी कुरीस घेवन समकून वेच्या जेजू संगी आमी मेटा काडया. आयच्या देवस्तुतेंत 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचें आराधन, चवथो क्रिस्त प्रसाद. आतां क्रिस्ताचो मुणयारी वेदी मुखार सरपडटा. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणाचो गुर्त जावन सर्वां ह्या वेळार दिंबी घालया आनी जेजू क्रिस्ताचें चडवण हाडचें मरण नियाळया. देवाच्या उतराचो सेवा धर्म. आतां आयच्या देवस्तुतीचो दुसरो भाग देवाच्या उतराचो सेवा धर्म आरंभ जाता. देवाचें उतर आमकां देवाचें हाजीरपण जावन आसा. वेळा काळा पुर्वी शब्द जावन आसलो देव मनशा रूप घेवन मरे उदरी ह्या संवसारांत जल्मता आनी आमचे संगी मनीस जावन जियेता आनी कुर्साचे कश्ट आपणावन देवा मुखार सदैव जाता आनी आमकां देवाच्या चडवणेक योग्य करता. जेजूच्या पाशांवाचो विवर दुसरो भाग म्हणजे देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांत सविस्तार रितीन विवरसिला. तर देवाचें उतर चीत दिवन आयकुवच्या वरवीं जेजूच्या पाशांवांत आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. जेजू क्रिस्त जल्मून येवच्या 4 शतमाना आदीं
इजाया प्रवादी सोमियाच्या सेवकाचे कश्ट सविस्तार रितीन आमचे मुखार विवर्सिता. इजाया प्रवादीन प्रवाद कन सांगल्या प्रमाणे भिरांकूळ दगदवणी, कश्ट, दूख, वळवळे, सोशा एका निरापराधी व्यक्तीचे चित्रण आमच्या मनाक काळजाक लागता. ती भिरांकूळ दगदवणी सर्वेस्पराची खुशी जावन आसा म्हूण दृढ विस्वास एका कुशीन. तर ही दगदवणी मनशाकुळाच्या पातकांची फारीकपण म्हूण आनेका कुशीन ह्या दगदवणेचो मूळ उद्देश म्हणलें स्पश्ट जाता. तर हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें जावन आसा. ह्या वाचपांत आमी आयकतांव सोमी जेजू उणेपण अस्कतकाय पळोवन आमची भिरमत पावनासता खंडीत रावना. कित्याक पातक मात्र सोडून तोय मनशा मदें हरेका स्थितीगतींत मनीस जावन जियेलो. आपणाचेर आयिल्ले सर कश्ट ताणें सोंसले. देखून त्या सोमयाचेर पातयेवन कश्टा दुखां मदें सोंसणीकायेन चलूंक भावार्थ घट सांबाळूंक हें वाचप आमकां आपोवणें दिता. तें आतां भक्तीपणी आयकुया. सुवार्त एक प्रस्तावन. आतां आमी जेजून भोगल्या आट्या विट्यांचें ताणें सोंसल्या कश्टा दुखाचें म्हणजे ताचो पाशांव आयकूंक वेता. तर हें सगळें जेजून आमचे पासून सोंसलें. आमच्या पातकांनी ताका कश्टिलो आनी जिवेशी मारलो म्हणलें वळखून आमी घेवया. पूण जेजू ह्या पासून आमकां चुकीदार करिना. बदलाक हें सगळें ताणें आमच्या मोगा पासून केलें. तर जेजू मार्फत कुर्साचेर आमचे पासून उगडापें जाल्लो देवाचो मोग नियाळून ही सुवार्ता भक्तीपणी आयकुया. संभ्रमीक प्रार्थना. क्रिस्तांव धर्म एक सामुहीक धर्म. क्रिस्तांव जबाबदारी एक सामुहीक जबाबदारी. सोमया जेजून समाजाच्या सर लोकांच्या चळवणे पासून आपलो प्राण कुर्सार भेटयलो. होच क्रिस्ताचो उद्देश समजून पवित्र सभा सर लोकां पासून मागूंक आयच्या दिसा संभ्रमीक प्रार्थना दिता. मागणी प्रार्थन मनशाच्या अंतस्करणाचो ताळो. सगळो संवसार आपणाक सांडीत तरी देव आपणाक सांडचो ना म्हणलें विस्वासाचें रुदान मागणें. क्रिस्तांव मागण्याचो इरादो वैयक्तीक मात्र न्हय बगार सगळ्या संवसाराचे इरादे जावन आसा. संवसार आपलें कुटुंब सर मनीस आपले भाव भयणी म्हणल्या मनोभावान आज सगळी पवित्र सभा अख्ख्या संवसाराच्या गरजा आनी इराद्या पासून मागता. ह्या मागण्यांत आमचे ताळे मेळोवया. पवित्र कुर्साचें भजन. आयचे देवस्तुतेचें केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकाळचो आमचो सोमी जेजू. नालिसायेच्या आनी अकमानाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवंत जावन तो कुरीस जैताचो आनी मानाचो केलो. ह्या कुर्सार थावन आमकां बचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. आतां मुणयारी कुर्साचें आराधन चलयता. क्रिस्त प्रसाद. सगळ्या वर्सांत आज मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना. तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता. त्या पासून देवाच्या उतरांत हांव पोशीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया. येवकरिस्तांतल्या जेजूतय आमचो भावार्थ घट करया आनी क्रिस्त प्रसादाचे रितींत वांटो घेवया.